25 मे हो दीस गोंयांत प्रेरणा दीस म्हणून मनयतात. ह्या दिसा म्हळ्यारच 25 मे 2011 राजकीय आरक्षण आनी हेर मागण्यां खातीर बाळी जाल्ल्या आंदोलनात आदिवासी समाजाच्या दोग तरणाट्यांक जीव वगडावचो पडिल्लो. मंगेश गांवकर आनी दिलीप वेळीप ह्या दोग तरणाट्यांच्या बलिदानाचो दीस प्रेरणा दीस म्हणून मनयतात. अंदू वर्सा आदिवासी कल्याण संचालनालयाच्या जोड पालवान उटा संघटना 25 मेक फोंडेच्या राजीव कला मंदिरात प्रेरणा दीस मनयतले अशें उटाचो अध्यक्ष प्रकाश वेळीप हांणी माहिती दिली. पारंपरीक पद्धतीन आमची नमन पद्धत जी आसा त्या नमन पद्धतीन ह्या कार्यक्रमाची सुरवात जाता. गोंयच्या 9 तालुक्यांतल्यान उटा संघटने मार्फत हेजी जय्य तयारी चल्ली आसा आनी आमी आमच्या अपेक्षे प्रमाणे दर वर्साक ही उपस्थिती आसा. अंदू वर्साक सुद्दां पोरुच्या पेक्षा जास्त उपस्थिती आसतली, कारण ह्या वर्सा आमी चड अशें टार्गेट केला युवा, महिला, विद्यार्थी, त्याच बरोबर जे सरकारी नोकर आसात, कारण आयतार पडटा, 25 तारीख आयतार पडटा, सगळ्यांक हो फ्री दीस आसा. आनी शिवाय गेल्ले अनेक वर्सां ट्रायबल डिपार्टमेंटा मार्फत योजना घेतले बेनिफिशरी आसात, ST कॉर्पोरेशनाचे बेनिफीट घेतले आसात. हांकां सुद्दां आमी उलो मारलो आसा की तुमी आज किंवा जे सरकारी नोकर आसात, भरती जाल्ले आसा, प्रमोशन मेळ्ळें आसा, ह्या सगळ्यांनीच एक आपल्यालो अर्द दीस मंगेश आनी दिलीपाच्या स्मरणार्थ तुमी हजर रावचे. दुसरे वटेन आदर्श युवा संघ आणि बलराम एज्युकेशन सोसायटी ह्या दोन संस्थांच्या माध्यमांतल्यान सभापती रमेश तवडकरान ह्या दिसा संकल्प दिसाचे आयोजन केला. बाळी आंदोलनाचो दीस म्हळ्यारूच संकल्प दीस आदर्श ग्राम आमोणे पैंगीण हांगा मनयतले अशें सभापती रमेश तवडकरान सांगले. 25 मे हो दीस आमी आदर्श युवक संघ बलराम एज्युकेशन सोसायटी आमी केन्नाच विसरूंक शकना, कारण मंगेश गांवकर हो आमच्या आदर्श युवक संघाचो अध्यक्ष आणि बलराम एज्युकेशन सोसायटीचो एक संस्थापक सदस्य आणि दुसरो केपेंचो आमचो दिलीप वेळीप. ज्या दोग जाणांक सांगितले की वाडीच्या आंदोलनात 25 मे ह्या दिसाक जे शहीद जाले तेन्ना आदर्श युवक संघ आणि बलराम एज्युकेशन सोसायटी ज्या दोन्ही संस्थांचे मंगेश गांवकर हो सभासद, मंगेश गांवकर हो आदर्श युवक संघाचो अध्यक्ष, म्हणून आमी ह्या दिसाच्या निमित्तान संकल्प दिन मनयत आसतनाच तांची श्रद्धांजली, त्यांची यादी करत आसतनाच एक संकल्प, एक मोठें अभियान आमी फुडें म्हणून दिसांनी आमी एक संकल्प घेतलो आसा आणि तो आजच्या दिसाक म्हणजे 25 तारखेच्या प्रारंभ जाता. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV.